काँग्रेसीन परतून एकदा शेनवारा ताकतिकेची CLB बसका आपयली, पूण ह्या बसकेत काँग्रेसीन लोबो आनी कामतीक सोडून उडिल्ल्या 9 आमदारांकूच आपयल्यात. लोबो आनी कामतीचेर सभापतीकडे दाखल केल्ली अपात्रतायेची याचिका हायकमांडाचो निर्णय आसून नवो विरोधी पक्ष फुडारी फुडल्या सप्तकांत जाहीर करतले अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलां. काल हांव दिल्ली गेल्लो, दीस सेम इशू डिस्कशन जाला. मे बी आज नाल्यार फाल्यां वी वील अगेन हॅव अ CLP ऑफ ऑल अवर 9 MLAs आनी कन्सेन्सस डिसिजन घेवन दॅट वील रिपोर्ट टू हायकमांड एंड बाय नेक्स्ट वीक न्यू CLP वील बी अपॉइंटेड. आमदार आसा, बट सी एज पार्टी हेज टेकन अ स्टँड, फायल अ डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आनी वी वील कॉल ऑल द 11 MLAs. लेट्स सी, समज ते आयले जाल्यार CLP वील टेक अ कॉल. तुम्ही इन्वाइट करचे ना तांकां? We will send for a CLP. That disqualification petition has been filed on other grounds. That was done in consultation with High Command. So I don't want to comment on that. We have given a bad clarification. Today is a new CLP. By next week we will appoint them. They tried last weekend. They went to all the extent. They answered 2/3 footpath. But I think BJP should respect democracy. They should have a healthy democracy. Probably they are not able to face our MLAs. The kind of questions they are putting, they don't have answers. Basically for that reason they want to finish the opposition.